येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. लोक फाल्यां मतदानाक सज्ज. 186 पंचायतींनी जातले मतदान. 5038 उमेदवारांची सत्व परीक्षा. 64 आयले बिनविरोध. पाजरकोणीचे लोक तानेल्यात उदकाक. 3 दिसां सावन उदकाची पुरवण बंद. गोंयांत येवपाक दिवचे नात प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्ती. अधिकाऱ्यांक दिल्यात आदेश, सांगले अबकारी आयुक्त नारायण गाडान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्य वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्या सगळ्या मतदान केंद्रांचेर मतपेटयो धाडून दिल्यात. फाल्यां 186 पंचायती खातीर मतदान जावपाचें आसा. 5038 उमेदवार मैदानात आसात. सर्तक नाशिल्ल्यान वेंचणुका आदीं 64 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. वेंचणुकेचे नदरेन सरकारान फाल्यां सुटी जाहीर केल्या. आयज, फाल्यां आनी 12 तारखेक सोरो विकपाक मेळचो ना. सात पंचायतीचे इलेक्शन फाल्यां सकाळी 8 सुरू जावपाचें आसा आनी हे 7 पंचायत आहात चिकालीम, बोगमालो, सांकवाळ, कुट्टाळ, केळशे, वेलसांव आनी कांसावले. ह्या 7 पंचायतीच्या इलेक्शना खातीर टोटल 63 वॉर्ड्सांनी इलेक्शन जावपाचें. भितरलो एक ऑलरेडी अनअपोज जाल्लो आसा, त्याच्या खातीर 62 वॉर्ड्सांनी इलेक्शन जावपाचें. टोटल 74 पोलिंग स्टेशन्स आहात आनी त्या खातीर टोटल नॉमिनेशन्स अर्लियर येयल्ले ते 282 येयल्ले, पूण आतां 220 नियरली 220 नॉमिनेशन्स फायनल आसा आनी ते कॅन्डिडेट 220 कॅन्डिडेट्स हे पोलिंग हेच्या खातीर आसतले. तशेंच जर सेन्सिटीव एरियाज म्हटले जाल्यार सांकवाळची जुवारी नगर जी गव्हर्मेंट स्कूल आहा ही एक सेन्सिटीव एरिया आसा. तशेंच चिकालीमची रजना मुंडी स्कूल, तशेंच केशव स्मृती जे दाबोली आहा हे एक सेन्सिटीव बूथ्स आहात ज्या जाग्यार खंयच पुलिसांचे आनी हेचे वाडयल्ले आसात. तशेंच जर पळोवपाक गेल्यार टोटल गव्हर्मेंट स्टाफ आहा जो ह्या इलेक्शनाक यूज करपाचे आहा. टोटल 365 स्टाफ यूज करपाचे ऑथॉरिटीज गव्हर्मेंट स्टाफ जावं तो पुलीस आनी तशेंच 73 रिजर्व दवरले आसा. आनी आमी आसात हे पोलिंग जे हांगा जे तेजे सेंटर आहा ज्या जाग्यार कलेक्टर ऑफिस हांगासूनच आयज सगळी टीम ऑलरेडी पोलिंग स्टेशनाचेर ऑलरेडी पावल्ली आसा आनी फाल्यां जे इलेक्शन आहा तेची तयारी आयज रातसूनच चालू जावपाची आसा. आमचे सालसेटीन टोटल 3 रिटर्निंग ऑफिसर आसात. रिटर्निंग ऑफिसर वनाचे आमचे हांव पळयता आनी टोटल आमचे 97 वॉर्ड 3 ऑलरेडी अनअपोज जाल्ले आसा आमचे आनी टोटल 82 पोलिंग बुथाचेर आमचे 94 डिसायड जातले. सेन्सिटीव बी कितें सेन्सिटीव ना, म्हाजे आरो रिटर्निंग ऑफिसर वनाची कांय ना सेन्सिटीव. तुमचे अंडर कितले येतात? म्हाजे अंडर सगळे अख्खे पंचायतीचे 97 टोटल बूथ. 97 3 ऑलरेडी अनअपोज जाल्ले आसा आनी 94ची चालू फाल्यां इलेक्शन जाता. कावंटिंगाक कितें जालां? कावंटींग आमी सकाळी 8 ते आतां स्टार्ट जातले हांगा सेम ग्रावंड फ्लोर अख्खे पंचायतीचे टोटल. कितले स्टाफ डिप्लॉय केला? आमचे सगळे 20 टेबल आसतले. आमचे 8 टेबलार 2 रिजर्व मेळून 20 टेबल आसतले आमचे. सगळ्यांनी पावस पडल्यार सुद्दां भायर सरून वोटींग करची मॅक्झिमम तितली जातली आनी आमी लोकांक ऑलरेडी अपील केल्ले आसा की भायर सरून वोटींग करपाचें. बस एक्चुअली
पाजरकोणी वाठारात फाटले 3 दीस सुके पडला. या वाठारात लोकांक आता 3 दीस जाले उदक ना. आयतारा राती एक कंटेनर ट्रक रस्त्या वयल्यान सकयल न्हंयत पडलो. त्या उपरांत गांवांत उदक पुरवण बंद जाली. ट्रक काडले बगर काम सुरू करपाक मेळचे ना अशें अधिकाऱ्यांनी सांगला. आयज राती मेरेन ट्रक काडलो ना जाल्यार मोर्चा हाडटले. फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. सोमारा सकाळीं पुण्याक वचपाचे वाटेर आशिल्लो कंटेनर चालकाचे गाडयेवयलें नियंत्रण सुटून कुंकळ्ळी पांजरकोणी न्हंयत पडलो. ट्रक ज्या पुला वयल्यान पडलो त्या पुला सकयल आशिल्ले मुखेल पायपलायनीक लुकसाण जालें, जी अजून दुरुस्त करपाची आसा. ट्रक काडल्या उपरांतच पायपलायनीचे दुरुस्तीचें काम सुरू जावं येता अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां. ट्रक काडपा खातीर उपकरणां खंय मुंबयंतल्यान धाडटले, जाका लागून उदकाची पुरवण परतून सुरू करपाक आनीक कळाव जावं येता. आयकात उदकाक पातीशेर जाल्ल्या थळाव्यांच्यो प्रतिक्रिया. कंटेनर पडल्यावर 3 दीस जावपा आयले. आयतारा रातचो पडलो, काल आयतार जालो, आज गेलो सोमार फूल दीस जालो, मंगळार अर्दो दीस जालो. परिस्थिती आज तशी आसा. मेन उदकाची लायन पाय फुटल्ले आसा हांगा आतां 2-2.5 दीस जाले उदक येना. हांगा कोणाकूय पडोवन गेलो ना. हांगा कावन्सील आमगेले न्हिदल्ले आसा. स्मार्ट कावन्सील येवपाक नावा कावन्सील आसा. बाबा वॉर्डान वचून पळोवपा जाय. हांगा 2 दीस जाले उदक ना. एक टँकरा तरी बंदोबस्त करून दिवपा जाय. लोकांक हांगा उदकाचे हाल जाता. आज तांकां जर PWD डिपार्टमेंटाक विचारले ते म्हणटा जो पर्यंत ट्रक कंटेनर काडपाना तो पर्यंत आमकां काम करूं मेळना. आतां तो म्हणटा आज सांजची तांचे मनीस येयला. अरे तुमी आतां काल 1 दीस भर कितें केलें? पयर तुमकां रातची कळयल्लें. दीसभर तुमी कांयच करूं ना. आज हेंचो कंटेनर येयला. आज ते मनीस येयला म्हणटा रत्नागिरीच्यान. आज ताका सांगलें आमी आयची आज तुमी काडपा जाय हो आज आनी फाल्यां जर समज हे येना जाल्यार आमी मुखार रस्ता रोको हे ऑप्शन आसा आनी कांय ऑप्शन ना. तुमकां उदक ना आतां? आमकां उदक ना. आनी तो म्हणटा जो पर्यंत तो गाडी भायर काडपाना तो पर्यंत म्हणटा काम करूंक मेळपाना. हो ट्रक हिंग पडलो 3रो दीस जालो. तिसऱ्या दिसा उदकाची कोणें बंदोबस्त केलो ना. म्हणटकूच लोक आतां धाकटी घरां भुरगीं आहाय धाकटी हे व्हडले तांकां न्हावपा पिवपाक उदक उदक येतलें. सेकंडली बांयचें उदक वता म्हणल्यार बांयचें इंडस्ट्रियल इस्टेशन सगळें हांच्या परिशद जालो. हे जबाबदारी कोण? त्या खातीर आमी मागताय ताबूत आनी जरी तर हे तरी आयज तर दिसा तरी कंप्लीट जायत जाल्यार फाल्यां आमी रस्त्यार येतले आनी बंद करतले. ते आपला बादीपा न्हय. ते आनी दुसरो ट्रकालो आसा त्या ट्रकाचा लोड करताय. तर हांव मागता ताबडतोब PWD कडेन हे आमकां उदक दिवचें आनी लोकांक धाकटी भुरगीं आहाय घरांनी तांकां पावोवचें. तुम्ही एक टँकर हाडून एक उदक लोकांक प्रोवायड करपा जाय. ऑलरेडी तशें सांगलें तशें बायो पोल्युशना लागून जेन्ना उदक स्पॉयल जाल्लें आसा तेन्ना आनी ऑप्शन कितें आसा? कितली म्हणून तूं मिनरल वॉटरान जगोंक शकतलो? तेन्ना लोकल कावन्सिलरान येवपा जाय. फक्त इलेक्शना टायमार येयल्यार स्मार्ट कुंकलीम कावन्सील म्हणून डिक्लेअर केलें हें जायना न्ही. ही तेणी लोकल बॉडी म्युनिसिपालिटीनी थोडी जबाबदारी घेवपा जाय किंवा लोकल आमदारांनी जबाबदारी घेवपा जाय. आतां कोण आसा हांगा? फेस तुम्ही करतात? फेस लोकल मनशां करची पडटा. फक्त इलेक्शना टायमार येतात आनी 24/7 उदकाची प्रॉमिस दितात हें करतात. हे कोणी फेस करप आतां? 3 दीस जाले, आज 3रो दीस. आनी तो म्हणटा आतां आपल्याक माल भायर काडपा जाय. नाका आसले 3 दीस जालो आतां गेले म्हूण फाल्यां तुमी हाडायतले? सांगले काल कशा भशेन तूं आज तुगेलें हें कंप्लीट कर. त्या शिवाय नाल्यार थंय रावपाना ते. गोवा 365 खातीर कुंकळ्ळेच्यान रमेश नायक रावत. चवथ लागीं पावल्या ते फाटभुंयेर गोंय सरकारान आयज एक आदेश काडला. प्लास्टर ऑफ पॅरिसा पासून तयार केल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्ती घेवन वचपी गाडयो गोंयांत येवपाक दिवच्यो न्हय अशें आदेशांत म्हटलां. अबकारी आयुक्त नारायण गाडान हो आदेश काडला. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सांगे तालुक्यांतल्या सावड्डेच्या आदल्या जुवारी पुलाची योग्य वेळार देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान अवतिकाय जाल्या. हो पूल पुर्तुगेज काळांतलो खरो, पूण अजून घटमूट आसा. नवो पूल बांदिल्ल्यान हो पूल येरादारी खातीर सरकारान बंद केलो. ह्या पुला कडेन सरकारान आडनदर करची न्हय, थळाव्यांनी मागला. पळयात गोवा 365 चो रिपोर्ट. आमी सद्याक जुवारी बीच सावड्डे हांगा आसा आनी तुमकां दिसता फाटल्यान ओल्ड 1955 हो ब्रीज बांदिल्लो आनी ब्रीज
बांदतकीर हो हाजेर हेवी ट्रान्सपोर्ट चल्ली कितके वर्सां हे ब्रिजाचेर कांयच नाशिल्लें, पूण जेन्ना मनोहर पर्रीकार सरकार आशिल्लो तेन्ना पॅरलल ब्रीज बांदलो आनी ताचो मायनिंगा भितर हो ब्रीज बारीक जातालो, वन वे आशिल्लो आनी एकूच सायडीन चलताल्यो, दुसरे सायडीन व्हेकल जाता म्हणून डबल वे मनोहर पर्रीकार आसतना तेन्ना ब्रीज बांदलो आनी हो तेन्नाच्यान ब्रीज हो बंद जालो म्हणटकीर आतां तुमकां दिसता की सगळें झाड जाल्यार ब्रिजाक सगळे लोकांक दिश्टी पडटा हो ओल्ड ब्रीज. आनी जेन्ना इंजिनियरींग जेन्ना ताजें हें जालें टेस्टींग जालें तेन्ना हो ब्रीज स्ट्रॉंग आसा अशें ताजें टेस्ट रिपोर्ट आयले, तरी हो ब्रीज कित्याक बंद केलो तें अजून तरी लोकांक कळना. हो ब्रीज तरी बंद केलो, जरी तो व्हडलो ब्रीज आसा तो दिवचो अशी लोकांक तरी ओपन केला, पूण हाजो यूज जाता अशी लोकांक मागणी आसा की हांगा मार्केट आशिल्लें ते PWD मिनिस्टर ह्या वर्सा ते मार्केट काडलें आनी नवें मार्केट जेन्ना आतां हांगा मार्केटा प्लेस ना, पूण हांगा हो ब्रीज बंद आसा आनी हाजी लेंथी खूब लांब आसा. हो यूज लोकां खातीर करता जाल्यार फुटपाथ करचें की लोकांक सांजेन बसपाक मेळटा की असो एनवायरमेंट खंयच मेळना की हांगा न्हंय आसा बरो जर पार्किंग केलो अशें लोकांक म्हणणें आसा की हो कितें तरी यूज जाता नाल्यार एक दीस ताणो कॉलेप्स जातलो आनी हाजो हो कोट्यावधी रुपया जाता आनी असलो हो ओल्ड ब्रीज हाका बरो टिकोवन दवरचो, एटलीस्ट ताची मेंटेनन्स करचें की ताका सगळें सहभोंवतणी सगळें झाडां जाल्लें आसा अशी लोकांची मागणी आसा. खरी तर नाल्यार हातूंच्यान जर फुटपाथ पसून घातलें जाल्यार पूण लोकांक हांगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जावपाक शकता. हो जरी तर असो जातलो नाल्यार हो इतलो सरकाराचो हो सरकारान हाजेर बेगीन लक्ष दिवचें. PWD मिनिस्टर आमचो निलेश काब्राल हांगा लागीं आसा, ताणें हाजेर कितें तरी एक्शन घेवची अशी लोकांची मागणी आसा. हो पूल पयलींचो तो तसोच बंद आसा, ते पळोवन मातशें खंय तरी खंत जाता. कित्याक तो जर चालू करत कितें तरी फुटपाथ बीन अशें गाडये भितर अशें करून कोणा एक रोजगारचो चालू करतालो मेळटा, ताजेर करपाक मेळटा. खूब कडेन पळयता आमी तशें तर करत न्ही खूब बरें जातलें आनी एक तर लोकांक कितें फायदो जालो ताजे बद्दल तर हें लक्षांत घेवन ते करचें. कित्याक पयलीं पूल तो असो उडयला तो पेड्ड्यार जातलो अशें आमकां तर दिसता. कित्याक खूब दीस पळयता आमी ते झाडां जालें हें जालें वेगवेगळें कितें हें जालें आनी तो तसोच जर उरलो न्ही ताचो उपयोग बेश्ट हें जातलो आनी बरो पूल न्ही तो पयलींचो पुर्तुगेज टायमाचो. तर हाजेर विचार करून हो चालू करा नाल्यार एक तर ताका लोकांक रोजगार कितें मेळटालें गाडये घालून हें घालून अशें फुटपाथ करून करपाचो. गोत्रीश प्रल सावर्डेकर सावडचंद. म्हादयक घेवन काँग्रेसीन आयज परत गोंय सरकाराचेर फार पेटयल्यात. केस कोर्टात आसूनय कर्नाटकान म्हादयचेर परत काम सुरू केलां आनी गोंय सरकार वग्गी बसला. सरकाराक हाजेर जाप विचारची, बेकारेच्या आंकडेचेर श्वेतपत्रिका काडची अशेंय काँग्रेसीन राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांकां भेटयल्ल्या निवेदनांत म्हटलां. राज्यपालाक निवेदन भेटोवन आयल्या उपरांत गोंय काँग्रेसीचे फुडारी मिडिया मुखार उलयले. कर्नाटकान म्हादयचें काम सुरू केलां आनी गोंय सरकार वग्गी बसला. ताचे कडेन तांणी राज्यपालाचें लक्ष ओडलें. तशेंच तोरची दाळ आनी साखरेचे नासाडेक लागून संबंदीत मंत्र्याचेर कारवाय करची अशेंय मागलें. आयकात गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकराक. आज आम्ही गव्हर्नराकडे एक मेमोरंडम घेऊन गेल्ले जे आज गोयचे 3 मेजर मुद्दे. एक म्हणटा तो म्हादय जी गोयची एक्चुअली लायफलायन, दुसरे जे वेस्टेज ऑफ फूड्स जे तूर दाळ आणि साखर जी वेस्टेज जाल्या आणि तिसरे म्हणटा ते अनएम्प्लॉयमेंट. सो ह्या 3 मुद्द्याचेर आम्ही आज गव्हर्नराक एक मेमोरंडम दिला. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें म्हणल्यार म्हादय जी आमची गोयची जी लायफलायन आसा ताजेर मॅटर सबजुडीस आसा. ट्रिब्युनलारूय DPR करपाक लायिल्लो, कर्नाटका स्टेटीन आपलो DPR चालू केला, पूण गोवा सरकार अजून ताजेर कांयच करना. जो म्हादय सेल आसा तोय न्हिदला. सो आमी गव्हर्नराक रिक्वेस्ट केला की ताणें पर्सनली आमी रिक्वेस्ट केला ताका पर्सनली अलॉंग विथ द गोवा अथॉरिटीज एक विजीट करची आनी मॅटर सबजुडीस आसतना परत थंय कशें काम चालू जाता. कित्याक आमकां मेळिल्ल्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे परत कर्नाटकान आपल्या सायडीन काम चालू केल्लें आसा बंदाराचें. सरकारान 242 टन तूरची दाळ आनी 10 टन साखरेची वाट लायल्या. ह्या कड्डणाची नासाडी केल्ल्यान 3.5 कोटींचें लुकसाण जालां. हो पयसो लोकांचो, देखून हायकोर्टाचो रिटायर्ड जुवीज नेमून हे नासाडेची खर चवकशी करची, जबाबदार मंत्र्यांक काडून उडोवचो. बेकारे वयल्यानय सरकाराचें कान पिळचें अशें तांणी राज्यपाला कडेन मागलां. जी तूर दाळ आणि साखर म्हणल्यार 242 टन तूर दाळ आणि 10 टन जवळजवळ 10 टन साखर जी ह्या सरकारान अक्षरशः वेस्ट केली. म्हणल्यार ती आज खंयच्या एक आमी म्हणल्यार एनिवेज ही जी वेस्ट केल्या पळय हाजेर सरकारान पयलीं म्हणल्यार उत्तर दिवपाक जाय. आनी दुसरें एक एविडंट आसा की म्हणल्यार इंडियन गव्हर्मेंटान
तूर दाळ इम्पोर्ट करपाक हजारे टनांनी ऑर्डर दिल्ली आहा फुडले येता त्या 5 वर्सां. सो एक वटेच्यान आमी हांगा कोविडाच्या निमतान तांणी सांगले आयली म्हणून ती आमी दाळ वेस्ट करतात. 3.5 कोटी रुपया आमी ह्या सरकारान अक्षरशः लोकांचे पयशे वेस्ट करून उडयले. सो ताजेर आमी गव्हर्नराक रिक्वेस्ट केला की एक रिटायर्ड हायकोर्ट जज एक अपॉइंट करचो आणि ताजी इन्क्वायरी जावची आणि तो जो मिनिस्टर आसा इन्वॉल्व हातूंत भितर ताका सॅक करचो म्हणून ही आमचो डिमांड आसा. आणि तिसरो जो मेन मुद्दो जे आज युवा जे गोंयचे आसा पळय आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट खंय पावला हे केंद्र सरकारान सुद्धा आपलो एक रिपोर्ट जाहीर केल्लो आसा. सेंटर फॉर मॉनिटरी ऑफ इंडियन इकॉनॉमी CMIन एक रिपोर्ट दिल्लो आणि तातूंत मे 2022 गोंयान 13.4% गोंयचे आंकडो दिल्लो आसा वेरेस भारताचो आंकडो आसतो 7.12. आणि हे सरकार जेन्ना आमच्या आमदारान LAQ घातलो तेन्ना हे सरकार सांगता की आपल्याक असल्या रिपोर्टाची काय माहितीच ना. गेल्ल्या इलेक्शनाक मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की आमी 50,000 गोंयकारांक जॉब दितले. जिल्हा पंचायत आयले थंय सांगले 10,000 दितले. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आयले थंय सांगले 10,000 नोकऱ्यो दितले. 2-3 दीस पयलीं हांवें आयकलां की मुख्यमंत्र्यान सांगलां फुडले येता ते 5 वर्सां आमी 2 लाख जॉब दितले. आता गेल्ले असेंब्ली सेशनाक आमच्या आमदारान LAQ घातिल्लो तातूंत सरकारान क्लियर कट उत्तर दिल्लें आसा की 1,16,380 अनएम्प्लॉयड गोंयान आहा म्हणून रेजिस्टर जाल्ले. हे सरकाराचो आंकडो आणि ताजेर सरकारान फक्त 115 लोकांक नोकऱ्यो दिल्या आणि 1,749 हे कॉन्ट्रॅक्ट बेसार दिल्या. सो हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हे सरकार फक्त बंडला मारता. गोवा 365 खातीर राजभवनांतल्यान अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ह्या सप्तकात शुक्रारा मेरेन नेटान पावस पडटलो. ताजे उपरांत गोंयांत पावस मातसो उणो जातलो. हवामान खात्यान फकत 12 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. त्या उपरांत हवामानाची शिटकावणी ना. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 28 आनी 24 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरतले. वाळपय काल 7 सेंटीमीटर पावस नोंद जालो जो ह्या दिसांतलो सगळ्यांत चड पावस आशिल्लो. उरिल्ल्या 12 केंद्रांनी दिसभर पावस आनी 3 सेंटीमिटरा परस चड पावसाची नोंद जाली. सध्या अरबी दर्याचेर खर वारो घोळटा आशिल्ल्यान 12 तारखे मेरेन दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. येलो अलर्ट 12 तारखे मेरेन वाडयला. शुक्रार मेरेन पावसाचो अदमास. आयज चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 12 तारखे मेरेन नुस्तेकारांक शिटकावणी. अजून उंचेल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.